नेस्ले कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स युनियन जी आसा पळय, हे नेस्ले कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स युनियन आमकां हांगासर जॉईन जाल्ले आसा, शिवसेनेक फॉर्मेलिटीज जॉईन जाल्ले आसा. आनी तेंचो जो कॉज हांवेनच घेतलो, जो गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशन म्हणून 2 वर्सां पयलीं काय 24 जून 2013 लेबर कमिशना कडेन हांव एक डिस्प्यूट रेज केल्लो. तो लेबर कमिशनर फातिमा रॉड्रिक्स आसा पळय, तिनं तो डिस्प्यूट काडलो आनी ALC जो आसा म्हापसा एसिस्टंट लेबर कमिशनर आसा पळय तेजे कडेन रिफर केलो. आतां हे डिस्प्यूटान आमचें कितें आसलें, वॉट आर द डिमांड्स, आमचे डिमांड जे आसले पळय ते आमकां जे आसा की फूल वेजीस जे आसा, आमचो पगार आसा कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्सांचो तांकां फूल पगार मेळपाक जाय. तांकां फूल पगार दिना, तेंचे डिडक्शन्स करून तो तांकां पगार दिलो वता. तशें जावपाक जाय. तेंचे सगळ्यांचे 1000 रुपया जे आसा पळय अनऑथरायज्ड डिडक्शन तेंच्या एम्प्लॉयरान आसा न्ही. ऑफकोर्स हियर इन दीस केस देर एम्प्लॉयर इज अ बींग अ कॉन्ट्रॅक्टर इज अ इमिडिएट एम्प्लॉयर. त्या इमिडिएट एम्प्लॉयरान तेंचे 1000 रुपया कट केल्ले आसा, ते कट करूंक जायना. दॅट इज एक्सप्लॉयटेशन. ते रायट्सा साठी आमी येदे मोठे हे केल्ले आसा, आमचे रेज डिस्प्यूट करून सुद्दां तेंच्यांनी लेबर कमिशनान किंवा लॉ आमची मिनिस्ट्री आसा न्ही आमकां कसलें दिवना पळय. जे आमी क्वांटम ऑफ जे कॉरस्पॉन्डन्स केल्ले आसा न्ही अलॉंग विथ द सिरियल नंबर, डेट्स आनी आमचो जो टॉपिक्स जो आसा न्ही सगळे आमी हांगासर मांडलेले आसा. तरी आसतना लेबर कमिशन आमकां कसलोच न्याय दिवना. आतां फुडलें जे हियरींग आसा बिफोर ALC दॅट इज ऑन 24 जुलय 2015, 8 दिसांनी म्हापसा लेबर कमिशना कडेन ते आसा. थंय जर आमकां न्याय मेळोंक ना, लेबर कमिशनर समज जर इफेक्टीव कन्सिलेशन प्रोसिडींग जर होल्ड करिना, हांगासर आमची मल्टीनॅशनल कंपनी जी आसा पळय नेस्ले इंडिया ते आमचे कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करता आनी आमचे सरकार जे आसा पळय ते मुख्यपणे ते हे करता. मल्टीनॅशनल कंपनी नेस्ले आमचे ह्युमन रायट्स वायलेट करता. आमचे इंडस्ट्रियल जे आसा पळय जे लॉज आसा ते जे आसा ते वायलेट्स करता आनी आमच्या कामगारांचेर उलट भीक नको पण कुत्रे आवर अशा पद्दतीची परिस्थिती निर्माण करता. आणि ऑन द अदर हँड ते कायदे मागता म्हणून युनियन लिडर्सांचेर खोटे केसीस घालप. काय ट्रेड युनियन लिडर आमचे आसा लोकल, तेंच्या कंपनी कडेन काम करता म्हणून तांकां काडून उडोवप आनी कोणच विचारना, मायबाप सरकार ना. हे अशें सर्रासपणे चल्लेले आसा, हे आमी खपोवन घेवचे ना. 24 तारखेक जर आमकां जर न्याय मेळोंक ना जाल्यार 25 तारखेच्यान ह्या कंपनीच्या विरोधान आमी मोठे जे आसा न्ही आंदोलन की म्हणजे गो बॅक ईस्ट इंडिया कंपनी. ही नेस्ले इंडिया कंपनी ना. तेंचे फंक्शनींग जर पळयलें जाल्यार ईस्ट इंडिया कंपनी आसा.